कॅशलेस व्यवहार लोकांक बऱ्याक पडटलो। गोंयान ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट हे अशें पयलें गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट जातलें, ज्या जाग्याचेर आमी सगळ्या सब ऑफिसांनी क्रेडीट कार्ड डेबीट कार्डाचेर आमी पेमेंट एक्सेप्ट करतले। आमी HDFC बँक SBI बँके कडेन उलोवन तांच्यांनी पॉयंट ऑफ सेल POS मशीन्स आमकां दिवपाक ऑलरेडी पावल फुडें घेतिल्लें आसा। कांय दिसांनी ती मशीन्स येवन आमी इन्स्टॉल करतले सगळ्या ऑफिसांनी, जेणे करून लोकांक जर क्रेडीट किंवा डेबीट कार्ड तांचे कडेन आसा जाल्यार तांच्यांनी तें यूज करून कॅशलेस फॅसिलिटी आमी तांकां प्रोवायड करतली। त्याच बरोबर ऑनलायनूय तांकां पेमेंट करपाक मेळटलें, तांचे टॅक्सीस परमीट फीज कितें आसा तें। ताचे खातीर आमी पेमेंट गेटवे SBI आनी HDFC बँकेची पेमेंट गेटवे वापरतली। चलनाय कॅशलेस पद्दतीन घेतले। तशेंच आमी HDFC बँके कडेन उलोवन बरी ई चलान जनरेट जातलें, म्हणजे हँड हेल्ड डिवायस आसतली ताजेर चलान जनरेट जातलें, खंयचो ऑफेन्स आसा त्या प्रमाणे चलान जनरेट जातलें, आनी तो जर चलान जर थंय मनशाक तें भरून कंपावंड जर करपाक जाय जाल्यार ताणें क्रेडीट कार्ड जावं डेबीट कार्ड जावं वॉलेट जशें की पेटीएम मोबिक्विक अशे वॉलेट यूज करून सुद्दां तांच्यांनी फायन दिवपाक जातली। हाका लागून कितें जातलें, फायन कलेक्शन एफिशियंट जातलें आनी लोकांक परत परत फावटी मारपाची गरज ना। डिजिटल मिटरां विशीं 1-2 दिसांत टेंडर नोटीस काडटले। मिटरांच्या सबसिडीचेर सरकार खंय निर्णय घेतलो। डिजिटल मिटरा बद्दल डिजिटल मिटर विथ GPS प्रिंटर आनी पॅनीक बटन हाजेर टॅक्निकल स्पेसिफिकेशन आमी फायनल केल्ली आसा, आनी जी गोंयची संस्था आसा गोवा गव्हर्मेंटाची गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तांकां आमी रिक्वेस्ट केल्ली आसा की तुमी तें फ्लोट करा। गव्हर्मेंटान अप्रुवल दिल्लें आसा प्रोसेसा खातीर, आनी फाल्यां परवां भितर ती टेंडर नोटीसूय रिलीज जातली, आनी बाय फेब्रुवारी म्हयन्या भितर आमी ती जे कोण ऑथरायज डीलर्स आसा तांकां आमी एम्पेनल करून ते मिटर्स बसोवपाचें काम आमी सुरू करतले। आतां तो डिसिजन आमी सरकारा पर्यंत व्हरतले। सबसिडी दिवपाची कितली दिवपाची केन्ना दिवपाची ती आमी सरकारा कडल्यान जशें एक पॉलिसी डिसिजन जालें की मागीर फुडले आमी स्टेप्स घेवपाक जातले, पण सद्या तांची जी मागणी आसा ती आमी सरकारा फुड्यान दवरून सरकारान डिसिजन घेतकच त्या प्रमाणे इम्प्लिमेंटेशन जातलें। ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाची 61 फॉर्मां ऑनलायन मेळटली आनी तेय बी फुकट। RTOचे फॉर्म्स असतात ते सद्या आमी विकत कावंटराचेर दिताले, ताका लागून लायनी खूब वाडटाल्यो। तर ह्यो लायनी अश्यो वाडप न्ही आनी लोकांचो टायम वेस्ट जावपाक जायना म्हणून सरकारान डिसिजन घेतला की 61 जे फॉर्म्स आसा आमचे जे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाच्यो काही फॅसिलिटीज जावं सर्विसीसा खातीर लोक वापरता ते सगळे आमी ऑनलायन करून ते फ्री डावनलोड करून वापरपाची आमी तांकां सोय दिल्ली आसा। हाका लागून एक जी सकाळची जी लायनी लागता फॉर्म परचेस करपा खातीर ती लायनी कमी जातल्यो। प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे।